आता तुम्ही पळोवचे आशा पुरोची आम्ही तुमकां दाखोवचे एका विचार कितले खूश आमकां येतस म्हळ्यार हांग अनुभव करतना जातस. एक दिकान आम्ही विठ्ठलाल्या गांव पंढरापुरांत तसाची पंढरापुरांत येत तरी एक भजन करताची दिंडी म्हणटाची ना वारी म्हणटाची तो त्या संभ्रमान तो आमगेल जन पुरासाची. हे कडेन तुमी लायट्स पळयता पळोवची लायट्साच्या एक डुंबर यशराज डुंबर काही त्यांनी सुमार जन एक लाईट मुविंग लाईट एक अस्तीवरी त्यांनी कोरनू ताजे वयरी लाईट्स दवरनू त्या 1-2 किलोमीटर वच्च्या रोडारी मागशी आमगेल्या दिंडी ताजे येवच्या. हे कडेन तुमी अस्ती पळयता म्हणटाना बद अस्ती म्हणटा बरोवचे बद अस्ती आसा मागशी तुमकां दिसता आमगेल मागशी बद अस्तीची एक मेरवणी घेता आसा शोभा यात्रा येता आसा. ताजे वट्टू आर्टिफिशियल गॉड आसा ताजे वट्टू बद गॉड आसा. कितली चंद आहे म्हळ्यार हस्तीन येताची भजनेच्या एक दिंडी ताजी मागशी आमगेल जन ताजे वट्टू एक मेरवणीगा तांती एक खुशी एक संभ्रमू आमगेल्या स्वाम्याल्या एक रथ आशिल्ल्या स्वाम्याल्या भावचित्र आशिल्लें एक चंद रथ तुमकां पळोवच्या मेळटा तसले एक योगू ह्या पुरा तुमी पळयता आसाची. येया वचा आमगेल्या दिंडीच्या संभ्रम पळोवया खंयचे रिती आज आमगेल जन पंढरापुरांत महाराष्ट्राच्या पंढरापुरांत ಒಟ್ಟು मेळणू आमगेल्या जनाल्या खुशी आयज तांगेले अभिप्राय घेवया. श्रीनिवास हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे श्रीनिवास हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि हरि विठ्ठल हरि हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग हरि जय जय हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल हरि विठ्ठल जय विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग हरी जय जय पंढरीनाथ हरी जय जय
आमगे टोलोचाक जगदीश पै आणि मेद आसाची तांगे लिमगुव्या तांणी आजी हांगा पंढरापुरांतू ह्या दिंडींतू भाग घेवता जाल्यार ह्या वेळार तांगेलो अनुभव कसो जाल्यार मागीर ह्या एक विशेष आमगेले एक GSP समुदायाक आणि तो एक खुशी वातावरण आणि कसं म्हणतात म्हणून नमस्कार लक्षण कसं म्हणतात. हरी गुरुभ्यो नमः. प्रथम जावन क्षेत्राचे आराध्य देव वीर विठ्ठलाक विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल म्हणटाची वीर विठ्ठल म्हणटाची प्रणाम करून घेनो. आमगेले काशी मठाधीश सुधींद्र देव स्वाम्याले स्मरण करतेरी आज हांगा काशी मठाधीश हांगा पंढरापूर क्षेत्रा पाविल आसाची संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल चरणाक नमस्कार करतेरी. आज आमकां आमगेले एक समाजाक एक व्हड दिवस कसं जालें म्हळ्यार पंढरापूर क्षेत्र म्हणलें सर्वांगोत असं हें एक व्हड तीर्थ क्षेत्र. आज हांगा स्वाम्यान हांगा 9 दिवसां कॅम्प दिवन तांतू 7 दिवस अखंड सप्त म्हळ्यार सगळो दिवस म्हळ्यार नॉन स्टॉप भजनाचे सप्त दवर घेतिल्लो आसा. हें आमगेलें सर्व आमगेले देशाच्या दाखोवन सर्व कडेन भजना मंडळ येवन हे क्षेत्रार एक सेवा करचें एक व्हड भाग्य मेळ्ळें आसा. हें आमकां स्वाम्यान आमकां कोन्न दिल्लें आसा. आनी तें सोडून आज सकाळीं हांगा पंढरापुरांत काशी मठाचें आमगेलें एक मठ हांगा जावका आमकां सर्वांक आमगेल्या समाजाक खंयच्यान आयल्यार हांगा राबून पांडुरंगाल एक दर्शनाक की तागेले सेवा करच्याक एक भाग्य जावका म्हणून आमकां एक आज व्हड एक आज मठ जावचे बद्दल आज शिलान्यास केला स्वाम्यान. ताजे लागून आज सांजेक हांगच्यान दिंडी म्हळ्यार हांगा पुरा वारी म्हणटाची जन पुरा देवाक भेटताना वारीर वचून देवाक वचून भेटचे एक रिवाज आसा. तशी आमगेल्या समाजाचे खंयच्यान लोक आयले तांणी सर्वान आमी हांगा एक कडेन मेळ्ळू हांगच्यान आमी वारी घेवन भजन करतेरी देवस्थाना पावचे एक त्या वरकी सौभाग्य आमकां स्वाम्यान दिल्लें आसा. हे सर्व कार्यक्रमाक सर्व समाज बांधवान येवन सर्वान हाका सहकार दिल्लो आसा. सर्वांक हांव अपासांनी आमगेल्या गुरुवर्यांक सर्वांक हांव धन्यवाद सांगतेरी. हें एक खुशी खबर हें सर्वांक कळोवचे बद्दल म्हगे 2 उतरां समाप्त करता. नमस्कार. गळ्या भक्तीची माळा माय पापाची सांकळा. गळ्या भक्तीची माळा माय पापाची सांकळा. पुण्याचो कळशू भरा पुण्याचो कलशू भरा. पंढरीरायाले पायुधरा पंढरीरायाले पायुधरा पंढरीरायाले पायुधरा.
Hare
ಅದು ತಮಗೆಲೊಟ್ಟು ಅರ್ಬೆಟ್ ಮಾಧವ ಕಾಮತ ನೆಸಚಿ ತಂಗೆ ನಿಮಗೂ ತನ್ನಿ ಆಜಿ ದಿಂಡಿ ಕ ಚಂದಿರ್ತಿರಿ ಸಜ್ಜು ಜವನು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಜನ ತನ್ನಿ ಕ ತಯಾರು ಜಲಸ ತಂಗೆ ನಿಮಗೂ ತನ್ನಿ ಕಂಜಿರ್ತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಗಿರಿ ಆಯ್ಚೆ ಪಂಡ್ರಾಪುರ ತಂಗಿಲೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಸಲೆ ಅಮ್ಮನು ನಮಸ್ಕಾರ नमस्कार आयचे बारी कार्यक्रम बारी चंदायर जतस आमगेले स्वाम्याल मार्गदर्शन रीत शिंची पांडुरंगाले प्रीत्यर्थ आज एक दिंडी संचलन कार्यक्रम आयोजन केलेलं असच मस्त हजारो संख्येर हंगा जन आयले आजी आमचे गेल पुरा जन चंद दिसता पुरा जन समवस्त्र घालून घेवन मत्ते एक तंबडी टोपी घालून घेवन पुरा जन ताळ हें दवरून घेवन आजी दिंडी संचलन कार्यक्रम जतस भजन एरी आजी आमी हंगा विठ्ठल रुकुमाई भक्ती निवास दुकून आम्ही बारसोन पंढरापूर विठ्ठलाला मंदिर तारे आम्ही पुरा जन दिंडी संचलन वतासाची बारी एक पळोवच्याक आनंद जाता कसले म्हण इतले संख्येर जन ओट्ट जल्ले आमगेले समाजाचे विठ्ठल नाम संकीर्तन करताची आजी आमी विठ्ठला दर्शन घेवच्या वतासाची म्हाका दिसता हें एक व्हड एक आजी कार्यक्रम आ सकणी जाल्यार सोम्यान आमगेले काशी मठाचे हांगाचे पंढरापूर शाखेचा आज एक शिलान्यास केला आसा हांव लेखता आज एक केशवेन स्वामीले पुण्यतिथी दिवस तशें एक आज एक मस्त पुरा कार्यक्रम आज गंतून घेतलेले आसता ते विशेष आज दिंडी संचलन संजवाळाचे बारी अद्भुत जावन चलता म्हणून सांगचे इच्छा पावता आता तमಗೆಲೊಟ್ಟು एक ಕಾರ್ಕಳ आणि बॉम्बेचे एक सण पंगड तांगे नाव निमगू आणि त्यांनी खंयचे रितीर आजी ह्या एक कार्यक्रमांत भाग घेवच्या कितले खुश भोगता म्हणून मामा नमस्कार तुमगेलें नाव मनोहर शणै रघुनाथ कामत मिगेल गांवकार कळा जे असो जब्ब बैदकू न्हू म्हजें नांव विश्वनाथ पै हांव गांवकार कळा आसूच गोवात हांव कारकळचे आतीश बॉम्बे तो गोपाकृष्ण कामत प्रभाकर भट्ट मुंबई दुकान आयलो भारी एक चंद कार्यक्रम आज ताई पळयनी सुकाणी नवे पंढरापूर काशी मठाचे शिलान्यास कार्यक्रम भारी चंदन जाल्लो आतां हे दिंडी उत्सव आमकां पुराय हें सुर्यपंथा पळोवचें येदोळ पळयलां मात्र भागवयसूचे पयले सुर्यपंथा भारी चंदार जात म्हण लेखता भारी खुशेर आसात आमी पुरे ह्या एक सुयोग संबळारी हरी आनी गुरू दोग जाणाले जो ಒಟ್ಟು जावन आमकां एक भाग घेवचो आसलो योग तांतूय मुख्य जावन आज आमगेले काशी मठाचे पंढरपुरा ब्रांचाचे एक शिलान्यासाचे ते एक आनी एक भाट एक उत्सव अशा कडेन ह्या उत्सवांत भाग घेवका म्हणून आमी पुराय मुंबय दाखोवन गांवां दाखोवन विवेक खंय खंय दाखोवन सगळ्यांक येवन आज हांगा स्वाम्यालय आशिर्वाद तशें देवालय भेट घेवन देवालय अनुग्रह मेळका म्हणून आयलें ते आनी भारी चंदार जाता असो कार्यक्रम अशे कार्यक्रम आमी लेखिल्या पयशी चंद जावन जाला आनी देव आतां हांगा मठ जाल्या निमित्त आनीक पंढरापुरा येवचे आमगेले समाज बांधव चड येताले म्हणून अशें लेखता आमकां भारी खुशी जाता आमगे समाज जाना वांटो मेळ्ळो फस्ट टायम असो दिंडी असो प्रोग्राम पळोवचे फस्ट टायम आमी आनी शिलान्यास आज पळोवन म्हाका भारी खुशी जाल्ली आतां पळय न्ही हांवें म्हाका भारी संतोष जाला असल दिंडी प्रोग्राम इतवरेक हांव पार्टिसिपेट करनी म्हाका बारी खुशी जाता आसा तेंची पंढरापुरा येवन ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट करता म्हळ्यार आनंद जाता म्हळ्यार लायफांत असले ऑपॉर्च्युनिटी आमकां इतलो मेळ्ळी हें फस्ट टायम अशें मेळ्ळें म्हणून बारी खुशी जाता देव बरें करूं सगळ्यांक
संताले संग नंता नंता पावले पंढरापुरा डोलू वाजप ताळ घेऊन अभंगाचे आनंद पुरा संताले संग नंता नंता पावले पंढरापुरा डोलू वाजप ताळ घेऊन अभंगाचे आनंद पुरा आम्ही पावले पंढरापुरा हरी पांडुरंगाले घरा आम्ही पावले पंढरापुरा.
आता आमगेलोट्टू सुरेश आणि मामस तांगेले निमगू तन्ने आजी खंयचे ರೀತಿಯ एक विशेष जावन दिंडी उत्सव अंतू दिंडी कार्यक्रम अंतू भाग घेतसाचे पंढरापूर ಅಂತ ಇವನು कसं म्हणतात पंढरापूर ಅಂತೂ ಏವನು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ತಾ ಒಲಿವ म्हणताना देवा ओलून घेवच्याक सुलभ वाट म्हळ्यार नांचे नांचुका जाल्यार पुरंदरदासा म्हणकीगी कनकदासा म्हणकीगी पांयाक गेज्जी घालून चिपली दवरून आमी नाचली म्हण जाल्यार तशी पूण देव ओलवतलो म्हणल्यार एक आशेरी हांव मस्तक समय दुखून हे वेशधारण करून नंतास प्रयत्न करतास देवाल दर्शन जावका म्हणल्यार एक आशी आस बरें कर आता आमगेलोट्टू एक धारवाड लगून आनी उडपा लागून दोगां मामस तांगे निमगू खंयचे तांगे नांवान तांणी खंयचे रितीन भाग घेतसा ह्या कार्यक्रमांत कसं म्हणटा नाव भविष्यती म्हणून हें स्वामेल प्रोग्राम म्हणटना खंय तूं जाल्यार जन संतोशार येताचे हें म्हाका 1989 तिरुपतीन मठ ओपन जातना सीजन भरलेलें तशी आजी अशी जना ಒಟ್ಟುಕೂಡೂन भजन जावन आमी वता म्हणटना आनीकय खुशी जाता ಒಟ್ಟು मेळून कार्यक्रम लायक जावन जाला तांतो तुमगेले यूथ ऑफ GSP तांगेले हें तांणी घाल्लेले कार्यक्रम लायक पुराय जनां पावता म्हणून खुशी जाता आसा ना भूतो ना भविष्यती म्हणल्या म्हणके आज गिंडी नृत्याक गिंडी भजनाक येता म्हणून नाव लेखिल्ला आज मेगेले पांडुरंग विठ्ठलाक ते दर्शन करून आयला मेगेले जीवन पावन जाल्लें केदनकी येता आशिल्लो आज स्वाम्यांक गेले एद्राकोचे आजी तेमे व्हड स्वाम्यांक गेले नन्नी लेखिल्ले म्हणके सांज स्वाम्यांक आज एक प्रोग्राम करून घेवन ते भजन आज फाल्यां भजन आसा आमगेले ते भजनाक आज येता म्हणून नाव लेखिल्ला ते पुरा देवाला कृपा कट्टा अशें आ नम्माले पुरांक गेले आशिर्वाद तंतू तुमी यूथ तुमी करता आसा न्हय ते भारी व्हड भाग्य पुरा जनांक पावता तेच पांडुरंग वीर विठ्ठल विठ्ठल तांकां पुरा जनांकी आयुर आरोग्य दिन चंदर आसका म्हणून भारी खुशी घेता
तावळी मळावरी एक कर्नाटकाच्या पुरो केरळाच्या पुरो ना विंगड महाराष्ट्र लागून पंढरापुराक म्हळ्यार हांगा येवचे कार्यक्रम भाग घेवचे खुशी विंगड आमगेले समुदायाक तांणी आतां केरळाचे एक पंगड आमगेलो टस तांगेलें नांव निमगुया मागीर तांणी कंचरी ते राजी दिंडीन ते भाग घेता आसा म्हण नमस्कार मॅम तुमगेलें नांव नमस्कार हांव कोची सच्चू अनिल कुमार कोचीज नंदलाल शनाय एर्नाकुलम राधाकृष्ण गम्मत एर्नाकुलम कसं म्हणतो मामा आजी आमगेले स्वाम्यान व्हड एक कार्यक्रम केल्या आमकां पंढर येयल्यार रब्बूक कोरूक बागेल आनंद चड आमचे बगेक देवा लेगीत आमचे बगेक आमगेले भक्त जनांक व्हड विशेश केला आमकां बहु खुशी जाल्या तावळे आमी एडेक्के पंढरे पंडेमचे वेळेरी आमकां बाद दिस बसिने आतां आमकां बहुत अंतू संतोश जाला तांतू मँगलोरकारांनी बाग घेवन आमकां चांगली ट्रीट केलेलें आसा आमकां तांतू व्हड संतोश आनी केक वचून जायते येतले तुमी तें केल्लें GSB आमगेले यूथ चॅनलान केल्लेलें एक व्हड एडवर्टायजमेंट आमकां चड अंतू गुण मेळटा कसल म्हणून सांगितलें कस कसन चमकता आमगेले विभागांक कस कसं चांग चमकता आमगेले समुदायांक कस कसन चांग चमकता म्हळ्यार एक व्हड एक अरिवत हे GSB यूथ म्हळ्यार एक चॅनल हे एरियांत एक मोठ ना आशिल्लो आतां एक हांगा एक मोठ जाल्यार आमगेल्या हांगा पंढरपुरा आमच्या अशें एक चान्स चड जेन्ना राबोशीन सौगर जाता न्ही चांग एक संभ्रम आरंभिला वेरी गुड सर्वांके नमस्कार आमगेले एक भाग्यम संघियात आमगेले स्वाम्यान आमगेले शिष्यवर्गाक कोर्निमचे के कैर्याक ते एक प्रीती जमचे रीतीर कोरचे एक कैर्यंत आज पंढरपूर आरेनो आमगेले GSB मुसंगूक आमकां व्हड गर्व दिसता कैरिती म्हळ्यार आमगेन जान अशें मोठो हांगा हे पंढरपुरा जाता आमकां केन्ना येयल्यार आमी वचून आमगेनय जान आपणानय म्हूण सांगून विचार पडटा जाल्यार एक मोठो जाता तशेंच हे यूथ ऑफ GSB येयले शेषम आमगेले ऑल इंडिया लेवलान नाल्यार ऑल वर्ल्डांत एक चेंज जाल्या तुमगेले हे संभ्रम व्हड एक कार्यक्रम कार्यत म्हळ्यार चमकुचा आमकां खंय लोकांक खंय कसले प्रोग्राम चमकत जाल्यार तुमी पंपताय थंगा साकून लायव्ह जान तुमी दाखयताय ते व्हड संतोश घरला बेसूचे प्राय आशिल्ले आळकारांक नाजाल्यार सक्तांक एक कोशीन भाग घेता आज आमकां व्हड संतोश दिसता आज आतां हे वारी तूं भाग आमच्या जाल्लेल्या तूं देवा लागीं स्वाम्या लागीं आमी आमगेले हृदयांक आशिल्ले नंदी सांगताय हांव एर्नाकुलम राधाकृष्ण गम्मत एर्नाकुलम देवस्थानांत पयलो बरो ट्रस्टी आशिल्लो आतां कांय ना मागीर हे संभ्रमांत भाग करच्यान म्हाका छान संतोश आसा हांव चांग एक उद्देश म्हळ्यार जो एका सगळ्या गांवांतूय SCC प्रारंभ जांचे व्हडली कैरी आसा ते कैऱ्यांत GSB यूथ ऑफ GSB करांनी चांगले हे फंक्शन नडतिको बरताय तांचो आमकां सगळ्यांक संतोशान आसा मागीर स्वाम्यान हांगा एक मोठो मंदूचे व्हडली कैरी जावन तो म्हाका दिसता इतले पासून म्हळ्यार आमकां आतां हे पंढरपूर आयल्याय खते तो इतले करून कसले चिंता नसलेले आसताले ते आमगेले हांगा बालरे बुद्धी मोठो करचे आसताले येता ते म्हणा पडे आमगेले एक मोठो तो म्हणा येना पडे आमकां मनाक संतोश जाता हे कैऱ्यांत आमी केन्नाय स्वाम्या लेगीत करत आशिल्ले हाडत आसतले संतोष वरदे हरी विठ्ठल आतां आमगेलो टू शांभवी पांडुरंग कामत आनी एक सणाची बायलमंचाल पंगड आसा तांगेले निमगुया भगिनी वृंद म्हळ्यार उडपाचे सप्ताह दिलें पाळिती मागीर आम चोलोन व्हरता आशिल्ली कडेन ते म्हाका येयलें सो म्हाका स्ವಂತ 2 ಚೆರಡುವ ಕಡಿಮೆ ಭಜನೆಗೆ 50 ಚೆರಡುವ ಮಿಗೆಲೆ 25ರಿಂದ 75 ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಕಡೆ ಕೈ भजन सांगलतिकिनी हांव ना म्हणचिना कित्याक म्हळ्यार ते 2 घंटे की 1 घंटे तांणी दिलेले आसा पळय ते तांतू आमी परमात्मानी आमी मात्र आसताची त्या देखून हांव ते जायना म्हूण सांगना कळ्ळें ते हें आतां आमकां पंढरपुरांत ते गिरीश प्रभ माम तागेले एक मॅसेज येयलें तुमी येता जाल्यार पंढरपुराक या कूडले येस म्हणलें मागीर हांगेल्या निमगेलें हांवें नांव दिल्लें आनी जायत म्हणलें आनी मुगेले ग्रुपाक घालें वय गो येताले नांव दियाची म्हण पुरा जणे आयलींची आज आमी पयरी काल घेवन पावले काल येवन आमी पावल्यांचे हांगा काल तुकून आत्तां थंय आमी एन्जॉय केल्लें आसा पळय तें खंयच्याकय होलसूचें जायना कळ्ळें म्हळ्यार तितले परमात्मा आमगे लोटू आसल्या बरी आमकां फिलींग कळ्ळें त्या देखून घे न्हू असल सकट संदर्भ आमी मिस करूनच जे म्हण हांव सांगचें वय की न्ही देवान दिलेलें आशिल्लें चांगाक यूज करता आमी
वयकीन तेन्ना तो आनी यो आमी गेलागी म्हणून तो आनी दिता तो कळ्ळें तशी हांव तसो अभिप्रायाची मनीस बरें करो. वय रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण स्वयंवर भारी खुशीर पळयलें देवाल वार्डीक पळयलें वरजेल्लें आनी आमी भजन पंढरापुरा वचूनय आमी भजन केली सुत्तू काडता काडता भजन केली ಒಟ್ಟು आमकां स्वर्गा पावल्या वरी जाल्ला स्वाम्यान नेशील निमित्त भारी खुश What